Environment and Climate Change. Speaker Sir, allocation to the Environmental Department is rupees 31.13 crores. सभापती महोदय, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2011 मंजूर झाला आणि आम्ही CZMP 2019 खातीर काम सुरू केला, जे डिसेंबर 2023 पर्यंत पुराय जातले. सभापती महोदय, राज्य सरकारान कंपन्यो, थळाव्यो संस्था आणि व्यक्ती परवी पर्यावरण टिकाऊ कृतीक चालना दिवपा खातीर हरित पथ पुरवठ्या खातीरय येवजण चालीक लायल्यात. सभापती महोदय, ईज ऑफ डुईंग बिझनेसा खातीर GSPCB हिने अर्जाचेर प्रक्रिया बेगीनूच करपाक फुडाकार घेतला आणि अर्जाचेर ऑनलायन प्रक्रिया करपा खातीर गोवा कोस्टल झोन ऑथॉरिटीतूय अशीच प्रक्रिया हातात घेतल्या, ज्याची सुरवात जून 23 पासून जातली. सभापती महोदय, उदरनिर्वाहा खातीर गोवन प्रकल्प खाला 2 केंद्रां कार्यान्वित आसात आणि अंदू नवे केंद्र सुरू जातले. ह्या खातीर सरकारान 2 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या आणि डिसेंबर 23 मेरेन पुराय करपाची मोख दवरल्या. सभापती महोदय, सँड इरोजनचेर नियंत्रण दवरपा खातीर रेव मोटर तंत्रज्ञान चालीक लावपा खातीर 4 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या आणि NIOच्या सहकार्यान चालीक लायतले. सभापती महोदय, मांडवी न्हंयचेर फ्लोटिंग रियल टायम वॉटर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापन करपा खातीर 3 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या आणि किनारी क्षेत्रा सयत वेगवेगळ्या सुवातींनी साऊंड लेवल मॅपिंग करपा खातीरय बी 3 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, ग्रीन क्रेडिट ग्रीन क्लायमेट फंड ओसोळणेच्या वाठाराचे संवर्धन आणि उर्जा उदक वाटप, कोयर विलो लावप आणि बरे भलायकीचे जीण पद्दतीचो प्रसार करपा खातीर जागृताय मोहीम ह्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लावपा खातीर अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या.